रामा काणकोणकार हो एक एक्टिविस्ट. हो एक्टिविस्ट शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटीचो म्हळ्यार मूळ गोंयकार समाजांतलो. आनी अरावंड 24-25 ऑक्टोबराक एक कंप्लेन दिल्ली की सांकवाळचे सेक्रेटरीन ताका आपले समाजाचे नांवान गाळी मारली आनी ST एट्रॉसिटीज एक्टाचे अंडर एक FIR रजिस्टर केली. सगळे ST कम्युनिटीचे समाजाचे ऑर्गनायझेशनां जी आहा ती एक जाली आनी तांणी वचून वेर्णा पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन दिली आनी ह्या सेक्रेटरीचेर एक्शन मागली आनी हे मॅटर ST कमिशना कडेन गेले. आतां 4 म्हयने जाले ST कमिशन ते मॅटर घेवन बसलां. तांणी ताजेर कांय निर्णय दिवंक ना. ताजे मदीं जो एक्टिविस्ट रामा काणकोणकार, जो मूळ गोंयकार, हाणें जी कंप्लेन दिली, कंप्लेनंटाकूच काडून पुलीस रातचे भितर उडयतात. हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ असो की जे पुलीस ऑफिसरांनी ह्या रामा काणकोणकाराक जो कंप्लेनंट आहा ताकाच जो भितर उडयला ते ST एट्रॉसिटीज एक्टा अंडर एक मूळ गोंयकाराचेर एट्रॉसिटी करतात. आनी हें मॅटर जर आमी एस्कलेट केलें आनी देशाच्या प्रेजिडेंट म्हळ्यार प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी एक शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटीची आहा तिजे कडेन एस्कलेट केलें जाल्यार हे गोंयचे पुलीस ऑफिसरांनी IPS ऑफिसर सांगता आनी काडून भितर उडयतात, तांचें कितें जातलें तें तुमी चिंता. सो हांव विचारूंक सोदतां सरकारा कडेन, गोंयांत इमर्जन्सी डिक्लेअर केल्या काय कितें? की कोण उलयता त्या मनशाक काडून रातचो भितर उडोवंक जाता अशें कितें जालां? इमर्जन्सी बी डिक्लेअर केल्या ऑर इज दीस एन अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी? आनी गोंयचे शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटीक हांव सांगूंक सोदतां की आज रामा काणकोणकाराची गत जाल्या, फाल्यां ही तुमची जावंक शकता आनी परां अशें जावंक शकता की हो ST एट्रॉसिटीज एक्ट आसा तोच डायल्यूट जावन वतलो, जंय तुमकां तुमच्या समाजाच्या नांवान गाळी मारूंक शकतले. जे गावडा कुणबी वेळीप लोक आसात हांच्या हातान जो संविधानान तांकां एक प्रोटेक्शन दिलां, घटनेन जें तांकां प्रोटेक्शन दिलां, हें प्रोटेक्शनूच वतलें आज जर ते उठले ना जाल्यार. आनी दुसऱ्या एक्टिविस्टांक सांगूंक सोदतां हांव आनी दुसऱ्या पॉलिटिकल एक्टिविस्टांक सांगूंक सोदतां, आज रामा काणकोणकाराची ही पाळी आयल्या, फाल्यां तुमची येवंक शकता. तो सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आहा. अशें जें हें जी सालाजार शाही जी चलता, जी एक अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी जाल्ली आहा, जंय म्हळ्यार हिटलराच्या टायमार जेस्टापो येवन तुका उखलून व्हरताले, ती जी परिस्थिती गोंयांत आयल्या ही गोंयाक सोबना. आनीक ओग्गी जर रावले आमी गोंयकार जाल्यार ही फाल्यां आज ताका फाल्यां आमकां जावंक शकता. ताजे खातीर हांव मागतां की आमी सगळ्यांनी एक जावंक जाय आनी आमी रामा काणकोणकारा बरोबर रावंक जाय आनी बिनशर्त ताका ताजी सुटका जावंक जाय. नाजाल्यार संविधानाची घटनेचे हत्या गोंयांत चालू आहा. तांकां जें प्रोटेक्शन दिलां तें प्रोटेक्शन वता काय म्हणून सरकारेक पील घाल्लें आहा. हें जर पचलें जाल्यार फाल्यां हो अधिकारूच ST कम्युनिटीचो, शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटीचो, जांकां आमी मूळ गोंयकार म्हणून मानतात, तांचें हें प्रोटेक्शनूच वतलें. आनी हें वचूंक जर नाका जाल्यार आज सगळे एक जाया आनी मागात की अनकंडिशनली रामा काणकोणकाराची सरकारान रिलीज करूंक जाय. हें म्हाका दिसता गरजेचें.